Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Best online learning experience only at Stella Online Courses. Call us now. सरकार कितपत सहकार्य करतलेच पण त्याच बरोबर आयज म्हाका खुशी जाता की हे सगळे पोषण माचे अभियान आणि नरेंद्र मोदीजीन जे कितें आमकां सांगला ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसूंक जाय. न्यूट्रिशनाचेर चड भर दिवंक जाय, ऑर्गेनिक फार्मिंगाचेर चड भर दिवंक जाय. हेजो अर्थ कितें आहा की तुमी बऱ्यापैकी पोषण मा म्हणजे आयज मेसेज आनी इतलोच आहा की प्रत्येकाने आपल्या गांवांत आम्ही एक किचन गार्डन आणि इतर काही गोष्टी जर केले, त्यांच्या घरा फाटल्यान थोडे झाडां लायली, तरेतरेचे लावू शकता. आयज तुम्ही म्हाका सांगा, माझ्यासारखो मनीस हांव सगळे आयकून समजून घेवन अमेरिकेचे डॉक्टरच्या पदापासून सगळीकडे आम्ही उलयतात, पण लास्टाक कितें करता आम्ही काडो म्हणटा ते घेतात न्ही ती घरान. हांगा कोणूच नासतलो रुमान जे कोण काडो घेना. आयज ह्या दिसा प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी त्यांचे जे स्वप्न आशिल्ले की पोषण मा आणि न्यूट्रिशन लोकांकडे पावूंक जाय ग्रासरूट लेवलाचेर, यांच्या माध्यमांतल्यान यांचे विचार लोकांकडे पावपाचो आमी प्रयत्न करूंक जाय. आणि तुम्ही तुमच्या लेवलार जाय त्यो आमचे स्कीम जाय ते आमी तुमकां मेसेज दिता ते मॉडिफाय करून लोकांकडे पावपाक काय हरकत ना. इसके अलावा आंगनबाड़ी वर्कर्स महिलाओं को शिशुओं की देखभाल करने और परिवार नियोजन यानी फैमिली प्लानिंग के बारे में भी विस्तार से बताएंगे. आशा है इस वर्ष भी हमारा स्टाफ, खासकर फील्ड स्टाफ, राष्ट्रीय पोषण माह से संबंधित सभी कार्यक्रमों और कार्यों को उत्कृष्ट तरीके से कार्यान्वित करेगा. गूगल मीट असतली सीडीपीओ कडे, मुख्य सेविका कडे, आणि आम्ही कसे तुम्ही हे करतली त्या बद्दलही सांगतली. दुसरे आम्ही मुख्य सेविकांक कसे हँडल करपाचे, डिस्टन्सिंगान कसे कन्वे करपाचे आपले मेसेजेस ते सांगतली. दुसरे अंगणवाडी क्लीन दवरपाक जाय, हे तुम्ही कसे हेल्पराक आणि वर्कराक समजावपाचे, सॅनिटायज करून घेवपाचे ते आसतले. माझे नाव वसंत सिरसाट, वॉर्ड नंबर 10 यूथ काँग्रेसचो ब्लॉक प्रेसिडेंट आशिल्लो आणि फोंडा कॉन्स्टिट्युएन्सीचो वायस प्रेसिडेंट आशिल्लो युथाचो. हांव कमीत कमी 15-16 वर्सां जालीं काँग्रेसी खातीर काम केलां. सो जेन्ना काम गव्हर्मेंट आशिल्लो काँग्रेसीचो जेन्ना कामां जातालीं, पण आतां कांयच कामां जायना. आतां अशें जालां की एकटो ह्या पार्टीन एकटो त्या पार्टीन म्हटल्यार आमकांच कळना की आमी कोणाक सपोर्ट करपाचो. आनी दोतोर जे लोकांचें काम करता, निस्वार्थपणे जे काम करता तें आमकां आवडलें. हांवें म्हाजे वांगडी आसा तेंचे कडेन उलयलें आमी की कितें करया. सो सगळे जाण म्हणपाक लागले की आमकां डेवलपमेंट जाल्लो जाय, आमची कामां जाल्ली जाय, आनी आमी त्या खातीर आज सरा खातीर एमजीन प्रवेश केल्लो आसा. आनी आमी ह्या इलेक्शनाक तांकां जिखून हाडपाचो भरपूर प्रयत्न करतलो. आमचे कडेन जाता तितलो प्रयत्न करतलो. आनी दोतोरांनी म्हाका आश्वासन दिलां जिखप हारप हे एक वेगळी गोश्ट, पण लोकांचें काम आमी करत रावया. त्या खातीर हांवें मेन करून ह्या पार्टीन प्रवेश केल्लो. आमी आतां प्रवेश जालो ऑलमोस्ट 50 भुरग्यांचो, पण आमी सप्टेंबर 20 तारीख जाले की ऑफिशियली देवळान सगळे वचून भूमिपुरुषाच्या ऑफिशियल परत तांचे भुरग्यांची ताज्या अंडर वाड्यार एंट्री घेतली. 20 ते 30 सप्टेंबर आमी मुद्दम कित्याक गर्दी जावपाक जायना आनी थोड्या सिनियर्सांनी आमकां सांगलें की दोतोर मातशी गर्दी जावं न्हय म्हणून. सो आमी 20 ते 30 सप्टेंबराक 10 भुरग्यांक हाडून आमी हांगा जाल्यार देवळा कडेन तांची एंट्री घेतली, वॉर्ड नंबर 10. आज आमी हे विजनरीज कोऑपरेटिव्ह क्रेडीट सोसायटी 4 ब्रांचाचे हे सगळे डेपोजिटर हिंगा पावन चल्ला योसीन. आमी आयज एक कंप्लेन लॉन्च केलो चोय आनी हेचेर आमी एक्शन कितें केलें काय म्हणून विचारूं येयलो. आयज जे आमी कंप्लेन फायल केले, एफआयआर फायल केलो जो 27 तारखेर फेब्रुवारीचेर, तेजे आयज पासून कितें एक्शन जालें काय म्हणून विचारूं येयलो ना. सो रिपोर्ट मेळ्ळो आहा की ऑडिट जालो ना, ताका लागून तो पेंडींग आसा. सेकंड थिंग म्हणल्यार आमचे ARCS ऑफिस मडगांव आहा, त्या मडगांवचो ARCS आमकां आपल्याक कांयच पावर ना म्हणून तो आमकां थिंगा फटी मारून परत ह्या इतल्या डेपोजिटरांक आमकां परत धाडटा. आनी तिसरें म्हणल्यार आमगेले आतां तिसरें आसला तें इस्टाफाचेर आमी इतले कंप्लेन केल्या. इस्टाफ एकूय हिंगा कोलवा, माजोड्डा जावं रामनगरी येयना. हे आतां मातशें एक वर बसता जावं अर्दे वर बसता आनी वयता, आनी तेजेर एक्शन एकूय जायना. आपूण ते ARCS म्हणटा आपूण आय टेक स्ट्रिक्ट एक्शन, पूण तेजे स्ट्रिक्ट एक्शन म्हणटा जाल्यार हें कितें बरयलां काय म्हळ्यार आय गॉट नो पावर.
ऑफ एज्युकेशन हे फ्युचर आणि ऑनलायन एज्युकेशनाक समज आमी फ्युचर पळयतले जाल्यार वी नीड टू सपोर्ट इट थ्रू आउट. एक आसा जे ऑनलायना खातीर टिचर्स हॅव बीन ग्रूम्ड इन. लास्ट कोरोना सुरू जाल्ल्याक देर हेज बीन लॉट ऑफ चॅलेंजीस एट एवरी सेक्टर. इकॉनॉमी डावन आसा, एज्युकेशनान देर इज नो फोकस. मुख्यमंत्री कितें काम करच्या पेक्षा भिवपाची गरज ना हेंच फक्त सांगता. म्हणून आत्ता हांव तेच सांगतालो की भिवपाची गरज ना. हॉस्पिटलांत गेल्यार बाज्यो ना, हॉस्पिटलांत पेशंट आशिल्ल्यांक मेडिसीन ना, पूण भिवपाची गरज ना. ही परिस्थिती आज जेन्ना आमकां दिश्टी पडटा वेन वी आर फायटींग फॉर एवरी पर्सन हू इज फायटींग फॉर हीज लायफ एंड डेथ आनी सपोर्ट सिस्टम लेस आनी मुख्यमंत्री हातूंत क्लियर जाला फेल जाला म्हणून आज आमी केल्लें इज ओनली ऑन ऑनलायन. बीइंग अ IT मिनिस्टर I had taken a scheme where we were trying to do a fiber to the home. We were also looking at how to tie with education and get the syllabus going. National education policy आयिल्ली आसा. Things look good in the future for the children of today. पूण आज तांकां शिक्षणाक कोविडा खातीर स्कुलान वचपाक मेळना. whether it's MHA guidelines, SOPs or whether it is the parents feel की सध्या एज्युकेशन ऑनलायन आसल्यार बरें. कित्याक थंय वचप म्हणल्यार कोविडाचें आनी एक भयंकर दुयेंस जें आसा तें येवंक शकता आपल्या भुरग्याक म्हणून.